Joshua chapter 11 H उत्तरेचे गांव जिखून घेतात. जेन्ना ही खबर हाजोरच्या राजा जाबिनाच्या कानार पडली तेन्ना ताणें मेरोमच्या राजाक, जोबाबाक, शिमोरांच्या राजाक, आक्षाफच्या राजाक, उत्तरेच्या दोंगरी वाठाराच्या दक्षिण किन्नेरतच्या सकयल्या मोलांच्या आनी अस्तंते वाटेन आशिल्ल्या दोराच्या राजांक, उदेंतीक आनी अस्तंते वाटेन आसलेल्या कानानीतकारांक, दोंगरी वाठारांतल्या आमोरीतांक, हिटीतांक, पेरिजीतांक आनी जेबुसीतांक, आनी मिजपेच्या हेर्मोनाच्या तोळा आशिल्ल्या हिविताकारांक उतर धाडलें. दर्याचे रेंवे इतल्या लोकांची उरपोंज आनी सोबार घोडे आनी घोडेस्वार आनी तांचे बरोबर तांच्यो फौजो भायर सरल्यो. मेरोमांत जैत थारायल्ल्या जाग्यार मेळटोच हे सगळे राजा आयले आनी इस्रायेला आड झुजचे खातीर मेरोमच्या उदकाशी पेणे केले. सर्वेस्परान जोशुआक म्हणलें, तांकां भिवून नाका, कित्याक फाल्यां ह्याच वेळार हांव तांकां कुडक्यान कुडके करून इस्रायेलाच्या आदीं कोत्तलों. तांच्या घोड्यांक तूं पांगले कोत्तलोय आनी तांचे घोडेस्वर लासून उडयतलोय. आपल्या झुजाऱ्यांक घेवन जोशुआन तांकां मेरोमच्या उदकाशी अवचीत धरले आनी तांचेर आक्रमण केलें. सर्वेस्परान तांकां इस्रायेलाच्या आदीं केलें आनी तांणी तांकां मारून उडयले. आनी वत्त्या सिदोना अस्तंतेच्या मिस्रेफोटा आनी उदेंतीच्या मिजपावाला पुर्यान तांणी तांची पाट धरली. सगळ्या दुस्मानांक मारीसर ते झुजत रावले. आनी सर्वेस्परान सांगलोलें तशें जोशुआन तांच्या घोड्यांक पांगले केले आनी घोडेस्वर लासून उडयले. हाजोर शार आनी दुसरे उत्तरेचे गांव जिखून घेतात. उपरांत जोशुआ पोत्तलो आनी हाजोर आपल्या ताब्यांत करून ताच्या राजाक तलवारीन मारून उडयलो. आदल्या काळार हाजोर सगळ्या राजवटक्यांचें राजधानी शार आसलें. तलवारीन ताणें सगळ्यांक मारून उडयलीं. एकल्याक पर्यान जिवो दवरलो ना आनी हाजोर शाराचो लासून गोबूर केलो. सोर्वेस्पराच्या चाकरा मोइजेसान हुkum घातलोलो तसो तलवारीन जोशुआन ह्या सगळ्या राजकी शारांचें आनी तांच्या राजांचें निसंतन केलें. तरी जोशुआन लासलोल्या हाजोर नगराक सोडून दोंगुर्लेर आसलोलो आनी खंयचोच नोंगर इस्रायेलान लासलो ना. ह्या नगरांतलो सगळो लुटीचो माल आनी जनावरां पर्यान इस्रायेलकारांनी आपणाक व्हेलो. पूण तांणी सगळ्या मनशांक तलवारीन सारकींच मारून उडयलीं. एकल्याक पर्यान जिवो सोडलो ना. मोइजेसाच्यो आज्ञा जोशुआ फुडें वता. सर्वेस्परान आपल्या चाकरा मोइजेसाक हुkum दिल्लो तसो मोइजेसान जोशुआक दिलो आनी सर्वेस्परान मोइजेसाक आज्ञा दिल्ली तांतलें सगळें पालून जोशुआन तो शाती पावयलो. अशें जोशुआन आख्खो देश जिखून घेतलो. दोंगरी वाठार, आख्खें नेजेब आनी गोशेन शार, सकयलें मोल, आराबा, इस्रायेलाचे दोंगरी वाठार आनी तांची सकयलीं मोलां. सैरा वाटेन वयर सरतल्या हालाक दोंगरांतवन हेर्मोन दोंगरा तोला आसलोल्या लेबनॉन फाल्कांतल्या बाल गाड पर्यान ताणें सगळ्या राजांक मारून उडयले. जायते दीस जोशुआ ह्या राजांचेर झुजलो. जिबेयोनांत रावपी हिवीतकारांक सोडून आनीक
कोणेंच इस्रायलितां लागीं शांती केली ना. पूण हेर सगल्यांक झुजा वरवीं ताब्यांत केलोलीं, कित्याक सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगलोलें तशें तांणी इस्रायलाक झुजूंक लावन तांचो सारकोच भस्म जावचे पासत आनी तांकां कसलेंच बरेंपण मेळोंक ना जावंक सर्वेस्परान तांचीं काळजां धारून करून येवजिलें. आनाकीआचो भस्म. त्या उपरांत जोशुआ हेब्रोनाच्या, देबीराच्या, आनाबाच्या, जुडाच्या आनी इस्रायलाच्या दोंगरी वाठारांत गेलो आनी आनाकीन नांवाच्या पेळवोन जातीचो भस्म केलो. ताणें तांचें आनी तांच्या शाराचें सारकें निसणटण केलें. गाजा, गात आनी आशडोद सोडून इस्रायलीतकारांच्या प्रांतांनी आनाकीन जातीचे कोण उरले ना. सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगलोलें तशें जोशुआन आख्खो देश जिखून घेतलो आनी आपल्या कुलां मोदें वांटचे खातीर इस्रायलाक दायज कशें दिलो. अशें झूज सोंपलें आनी देशाक शांती मेळ्ळी. देवाचें उतर